गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतली गोरवां मरपाक लागल्यांत. आतां मेरेन 16 मेल्यांत, 3 मरपाच्या वाटेर आसात. थंय मारपाक हाडिल्लीं वट्ट 132 गोरवां मामलेदारान ताब्यांत घेवन हायकोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाण गोवंश रक्षा समितीक कुयदाद दवरूंक दिल्ली. गोवंशाचो गोरवांचो दोतोर म्हणटा गोरवां एकामेकाकडेन झगडून जखमी जाल्ल्यान मरतात. कुयदाद सारकी जायना आशिल्ल्यान गोरवां मरतात म्हूण दुबाव उक्तायतात. पूण गोरवां खात्याचे अधिकारी प्रकरण कोर्टात आशिल्ल्यान कॅमेराचेर उलोवंक तयार नात. बुधवारा ही केस हायकोर्टात येता. मरने का कारण यही है कि भाई आपस में फाइटिंग करते और फाइटिंग करने से फिर वो स्लिप होते, स्लिप होने से फिर वो उसका बोन्स, पीछे का बोन्स टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है. अच्छा, सबका ये ऐसे ही मिला. हाँ, ऐसे ही आपस फाइटिंग करते वो एकदम. और आप फीडिंग क्या करते हैं? हाँ, फीडिंग क्या करते हैं? फीडिंग है अभी जो चार पानी की व्यवस्था वो सुबह आते, वो हमारे लेबर वगैरह आते. गोवंश रक्षा मंचान गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्या गोरवांचो ताबो घेता सावन 16 गोरवां मेल्यात. गोवंशाचो दोतोर सांगता ते प्रमाण गोरवां एकामेकाकडेन झगडून मरतात. मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोरवांक तण खावड सारकी पावना. खावड आनी ग्रीन फॉडर थंयचे गोरवांक नाच. गोरवांचे मांस विकपी म्हापशेचो मोहिद्दीन गौस म्हणटा गोरवां थंय मरपाक सोडचे परस ती तांकां मारपाक दिवची आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जाता तितले बेगीन चालू करचें. आज मेरेन आमची 14 गोरवां मेली. ती हायकोर्टान गोवंश रक्षाक त्यांच्या अंडरान दिल्ली गोवा सांबाळपाक. गोवंश रक्षा ते रक्षा करता म्हणटात गोरवांची. ती 14 गोरवां कशी मेली? त्यांचो जबाबदार कोण? 16 गोरवां जाले. आज मेरेन 16 गोरवां जाली. आनी तांकां ते खाण घालता पळय ते खाण ते सारकें ना. ते बुसो को आहा तो खाण तो. आनी आमकां त्रास पडटात. आमी कितें करपाचें आतां? कशें कितें करपाचें? तुमचो डिमांड कितें? आमचो डिमांड कितें? आमचे जे गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स आहा पळय ते आमकां ओपन करून दिवचे आनी भायले जे बँड केलेला पळय ते आमचे बँड ओपन करपाचे. मात गोरवां खात्याचे अधिकारी प्रकरण कोर्टांत आशिल्ल्यान कॅमेराचेर कांयच उलोवंक तयार नात. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत भायल्यान गोरवां हाडून मारपाक हायकोर्टाची बंदी आशिल्ल्यान गोंयांत सध्या गोरवांचे मांस भायल्यान हाडटात. बुधवारा ही केस हायकोर्टांत येता. फोंडेच्यान विवेक प्रभू, पणजेच्यान दिनेश करपे आनी म्हापशेच्यान खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. गोंय सरकारान शेजारच्या नित्याच्या ट्रान्सपोर्टरांक एंट्री फी लायिल्ली ना. हाका लागून गोंयांतल्या म्हारगायेचो एंट्री फी कडेन संबंद ना. शेजारच्या राज्यांतल्यान फळभाज्यांचें उत्पन्नच उणें जाल्ल्यान प्रेस वाडला अशें भाजपा म्हणटा. गोंयची एंट्री फी हो पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचो विशय न्हय अशेंय भाजपान स्पश्ट केलें. वालंगणीचे ट्रेनीचें श्रेय भाजपान सार्दिनाक न्हय चर्चिलाक दिलां. ट्रेनीचें श्रेय सार्दिनान घेवचें न्हय, ती चर्चिल आसतना सुरू केल्ली अशें भाजपा म्हणटा. पक्षाचो म्हणयारो दोतोर मिस्कीत मिडिया कडेन उलयतालो. And then he goes further and says that today the price in Goa has price of essential commodities have increased. I want to tell Mr. Sardina, the government of Goa and the Chief Minister Mr. Parrikar, he is very much aware of the difficulties and he ensured that no tax is imposed on vegetable and food grain trucks. There is no question of price in rice because of entry tax. There is no entry tax from vehicles coming from Belgaum, Karwar and Sindhudurg. There is an increase in price rise of vegetables. But why? Because of North Karnataka and South Maharashtra, where they have experienced tremendous drought. The Congress government is now in Karnataka. Is 150, which was hardly 50 rupees or 40 rupees in Karnataka. Mr. Sardina, please go and tell the new chief minister that tomato has become 150 rupees a kilo. So all these factors which have caused this increase is primarily because of this drought and misbalance between demand and supply. Sardina is a very flamboyant person who is in habit of taking credit for things which he has not done. In fact, he has not done anything. The same Sardina, I remember, and you must be remembering, we contested election in Parliament. I contested against him by election. The same Sardina was beating his chest that I will see that video is done in Goa. What happened? He went to Parliament twice after that. The railway, the best thing Sardina who can give him a certificate, not he. Churchill will give him a certificate who has brought railway in Goa, because Churchill claims that he has brought as MP. मडगांवच्या चौगुले हायर सेकंडरीत एडमिशनाक मंगळारा सावन सुरवात जाली. 11, 12 आनी 13 जुनाक सायन्सी खातीर आनी 13 जुनाक दनपारा सावन आर्ट्सा खातीर एडमिशन जातलें.
11वेचे मेरिट लिस्ट सोमारा सांजे ऑनलायन जाहीर जाले. कॉलेजीन वेबसायटीचेर 249 जाणांचे मेरिट लिस्ट जाहीर केला. तातूंत सायन्सी खातीर 198 आनी आर्ट्सा खातीर 51 भुरग्यांची नांवां आसात. क्लासीस 17 जूना सावन सुरू जातल्यो. सायन्सीक 4 आनी आर्ट्साक 1 डिव्हिजन आसतलें. चौगुले हाय सेकंडरीन मंगळारा सावन एडमिशनां सुरू जाली. मंगळारा सावन सायन्सीची एडमिशनां सुरू जाल्यात. 11, 12 आनी 13 जून मेरेन सायन्सी खातीर एडमिशनां चलतलीं. 13 जूनाक दनपारां 12 उपरांत आर्ट्साची एडमिशनां सुरू जातलीं. सोमारा सांजे चौगुलेन 11वेचे एडमिशन अर्जाचे मेरिट लिस्ट ऑनलायन जाहीर केल्ले. लिस्टान 249 भुरग्यांची निवड केल्ली. तातूंतले 198 जाण सायन्स आनी 51 आर्ट्सा खातीर आसले. सरकार आनी मडगांवकारां कडच्यान दबाव आयले उपरांत फाटले बिरेस्तारांत चौगुले सोसायटीन 11वीची एडमिशनां ऑनलायन उक्ती केली. 350 वयर भुरग्यांनी सायन्स वा आर्ट्स एडमिशना खातीर ऑनलायन अर्ज केल्ले. सायन्सीक 4 जाल्यार आर्ट्साक 1 डिव्हिजन आसतलें. एडमिशन मेळिल्ल्यांचो फुडार हायकोर्टाच्या निकालाचेर निंबून आसतलो. चौगुले हाय सेकंडरी बंद करपाचे केशीचेर 18 तारखेर हायकोर्ट सुनावणी घेता. ब्युरो वांगडा रिपोर्टर मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.